काणकोणा भाटपाळे सकाळी जाल्ल्या ॲक्सिडेंटात एक चली गेले। ताबो सुटिल्ल्या ट्रकान रस्त्याकडे आशिल्ल्या कॉन्क्रिटाच्या खांब्याक धपको दिलो। धपक्या सरशी तो मोडून बस स्टॉपार राविल्ल्या प्रिस्का फेर्नांडिसाचेर पडलो। ताचे पोंदा चिड्डून ते गेले। ट्रकान थंयचो बस स्टॉप आनी थंय उबे आशिल्ल्या 2 मोटारसायकलीकूय धपको दिलो। ब्रेस्तारा सकाळी सुमार 8:00 ही गजाल घडली। मडगांवां कामाक वचपाक म्हूण काणकोण भाटपालचे प्रिस्का फेर्नांडीस बस स्टॉपार बसीक राविल्ले। ताचें वय सादारण 27 वर्सां। स्पिडीन आयिल्लो ट्रक बस स्टॉप धरून थंयचे कॉन्क्रिटाचे बांदकाम उडयत गेलो। 2 मोटारसायकली ताणें आडव्यो घाल्यो। कॉन्क्रिटाचें बांदकाम मोडून प्रिस्काचेर पडलें आनी ताचें पोंदा तें चिड्डलें। काणकोण हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका वाटेर मरण आयलें। रान खात्याच्या चेक नाक्या मुखार ही गजाल घडल्या। ट्रकवाल्यांनी चेक नाक्यार रावपाचें आसता, मात ट्रकवालो थंय रावनासतना स्पिडीन गेलो म्हूण हो प्रसंग पळोवपी सांगता। आनी खंय वारें भुरगें आसलें तें उडी मारून ते कुशीन पडली। मागीर आमी तेका काण ट्राय केली, उदक बीन घायलें तेजेर। मागीर ते गाडी हाडून तेका हॉस्पिटलांत। ट्रक खंयच्यान कसो येतालो? ट्रक येतालो कारवार एक्चुअली ट्रक एक्चुअली कायदे आनी रावूंक जाय, कित्याक फॉरेस्ट पास काडपाक जाय। तो डायरेक्ट स्पिडीर येयलो, रावनासतना सगळ्यांक उडयन गेलो। कायद्यान ताणें स्लो जाय रावूंक जाय, कित्याक गेटी पास करूंक जाय न्हू। पास बीन कांय करूना, तो डायरेक्ट थिंग उडयन गेलो, थिंग उडयन आनी मागीर तो धांवलो। कर्म केल्या उपरांत तो ट्रकवालो गाडी सोडून पळलो। काणकोणचे पुलीस ताका सोदतात। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। अमिताभ बच्चन इफ्फी 2014चो मुखेल सोयरो आसतलो हें जवळ जवळ निश्चित जालां म्हूण दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात। इफ्फीच्या मुखेल सोयऱ्या विशीं केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर बेगीनूच घोशणा करपाची शक्यताय आसा। इफ्फीत इंडियन पॅनोरमा खातीर फिल्माचें स्क्रिनींग चल्लां। फिल्माची वळेरी ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत थारतली। उपरांत बॉलिवूड स्टार कोण कोण येवपाचे ते थारतले। अमिताभ बच्चनाक इफ्फीचो मुखेल सोयरो म्हूण हाडपाक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंय सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। निमणे अंदू चड करून हे यत्नांक येस येतलें। 45व्या इफ्फी फिल्म फेस्टिवलाचे उक्तावण सुवाळ्याक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मुखेल सोयरो आसतलो अशें दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात। मुखेल सोयऱ्यांच्या वळेरेंत आनीक कोणाचेंच नांव ना। ताका लागून तोच मुखेल सोयरो आसतलो हें जवळ जवळ निश्चित जालां। केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सध्या विदेश भोंवडेर आसा। तो बिरेस्तारा परत येतलो आनी उपरांत इफ्फीच्या मुखेल सोयऱ्या विशीं दिल्ली सावन घोशणा जाव येता म्हूण दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात। 20 ते 30 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत इफ्फी जातलो। ESGचो उपाध्यक्ष दामू नायकाक मिडियान हाचेर विचारलें। तो म्हणटा योग्य वेळार योग्य व्यक्ती मुखेल सोयऱ्याची घोशणा करतलो। दामू ताचेर उलोवंक सोदिना, पूण भारताचो युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्टिंग मुखेल सोयरो आसतलो अशें ताणें सांगलें। योग्य व्यक्ती योग्य आमचो MOU सायन जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार दोगी मेळून ठरयतले अशें आमी आनी अशें म्हणना, पण मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आसा, आमी सांगिल्लें आसा की युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्टिंग इंडियन पॅनोरमाच्या फिल्मांचे स्क्रिनींग सध्या चल्ला। फिल्मांची वळेरी ऑक्टोबराचे पयले सप्तक म्हणल्यार निश्चित जातली म्हूण सुत्रांनी सांगलें। फिल्मांची वळेरी थारल्या उपरांत बॉलिवूड स्टार कोण येवपाचे ते थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 6 वर्सां फाटीं वेगवेगळ्या टेलिफोन कंपन्यांनी पणजे महापालिकेक दिल्ले 6.5 कोटी रुपया नाच जाल्यात। सरकारान ताची चवकशी करची म्हूण महापौर सुरेंद्र फुर्ताद मागता। टेलिफोन केबल घालपाक फोडिल्ले रस्ते सारके करपा खातीर कंपन्यांनी 6.5 कोटी दिल्ले, मात रस्ते PWDन सारके केल्ल्यान हे पयशे गेले खंय हाची चवकशी जावंक जाय म्हूण फुर्ताद मागता। पणजेन पे पार्किंग जाय तशें आपणाक दिसना अशें महापौर उलयता। पे पार्किंग प्रस्नाचेर निर्णय घेवपा खातीर बुधवारा महापालिका उपसमितीची बसका जाली। ह्या बसकेत निमणो निर्णय जावंक ना अशें आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान सांगलें। जाल्यार महापौर सुरेंद्र फुर्ताद ह्या प्रस्नाचेर सामको बेजार जाला। पणजे महापालिकेन 6.5 कोटींचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप फुर्तादान केला। I want to expose during those 5-6 years when the road cutting was done by all the departments, telephone, Reliance, Tatas, Fatas, everybody, they had deposited 6.5 crores. Under RTI I had got, I think, 6.5 crores for reinstating of the roads. I got an RTI from PWD. All the roads were reinstated by PWD, and here only estimates were prepared. I don't know who took the money. Find out. If time come, I will ask the government for a CBI inquiry. I don't think this will come.
to tell you frankly, I have given up hope of this pay parking. I am just ruining my health and ruining my voice by shouting here. I am sending a message to people of Panjim. I am very sorry. I don't think this will happen. Let people struggle for parking. Let people struggle for parking. And when time comes, people should boot these people out. उपसमितीच्या फुडल्या बसकेन पार्किंग प्रश्नाचेर निर्णय घेतले अशें आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान सांगले. Locations have been agreed to. Rates have been agreed to. We are maintaining the same rates which have been implemented at the Patov area. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.